साईबाब माझ्या भावान आनी भयणीनो खरेंच बरें दिसता की एक एक काम पंचायत घेत आसा. पयलीं भितरले ग्रेनायटांचें काम जालें आनी फुडें वचून आयज ही शेड आनी स्टेज आनी जे टायल्स आसा हे काम कंप्लीट जालें आनी एक एक काम फुडें गांवाची वचत आसा. हांव सगळ्यांना सांगता की हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत म्हणून आमी एक टीम म्हणून काम करतात आनी टीम म्हणून काम करता आसतना आपापल्या परिवारान कितें कितें काम येता की आमी सदांच वांटून घालून करीत आयिल्ले आसा. म्हणजे एक गांवांत कितें कितें गरजो आसतल्यो आनी त्यो गरजो आमी एकठांय जावन कश्यो कश्यो पूर्ण करप हे बसून आमी विचार करतात आनी हेजेर कशे तरेन आमी म्हणजे कंप्लीट करपाक जाय हे आमी करतात. हांव खरेंच ह्या कमिटीचें कौतुक करतलो आनी तेंच्यांनी म्हणूनय दाखयल्लें आसा की हेच्या पयलीं सुद्दां कमिटी आयिल्ल्यो हेच्या पयलीं पंचायती आयिल्ल्यो हेंच्यांनी काम केलां सगळ्यांनी केलां. पूण ज्या तरेन नेटान काम आतां चल्लां म्हणजे एक स्पिडीन काम चल्लां आनी हे जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता आतांची पंचायत आसूं जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं आनी ही कमिटी करीत आयिल्ली आसा. कामां भरपूर जाल्या जावं ते आमच्या आतां आयचे शेडीचें इनॉग्रेशन आसूं जावं आतां अजय बाईन सती बाईन सांगला ते गौशाळा आसूं पिकॉक गार्डन आसूं ते ग्रीनफिल्ड गार्डन आसूं रस्ते आसूं पंचायत घर आसूं आमच्या हितून हॉल आसूं पंचायतीचें हे सगळीं एक एक कामां आमी सगळीं फुडें व्हरत आयिल्ले आसा. आनी हेच्या भायर आमच्या गांवांत लागताले सगळे मेडिकल कॅम्प आसताले जावं कितें कॉम्पिटिशन आसतली जावं सगळे आमी एकठांय जावन म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट सुद्दां कशें करप आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक लागून कशें आमी मेडिकल कॅम्प हाडप ते सगळे म्हाका दिसता एक युनायटेडली टीम म्हणून आमी फुडें व्हरत आसा. आतां एक प्रश्न आतां रुपेशान काडिल्लो आसा रस्त्याचो सो म्हाका दिसता तुमी आमकां निवडून दिले आनी म्हाजें कर्तव्य जाता की तुमकां तुमचे कडेन मांडपाक की कितें म्हणजे कित्याक लागून तो रोड उरलो. आमच्या निल्ला गांवांत रेसमगूस गांवांत आनी पिले कितलेशाच भागांनी उदकाची व्हडली समस्या आशिल्ली. लायट आमकां पावसान तुमी जर आतां पयली आनी फाटले पयली कंपेर केली जाल्यार पावसान लायट वसत आसताली ते आयज जायना. आनी हे जर सारकें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे कडेन फक्त 5 वर्सां आसा. आनी जर कोणी म्हणटा की प्लॅन डेव्हलपमेंट हे फुडलें जाल्यार हांव तुमकां फक्त सांगूंक सोदता की पावस जो आसा तो पावस आतां पयलींच्या भशेन 2 म्हयने 3 म्हयने न्ही जाल्यार 5 म्हयने मे म्हयन्यात पावस सुरवात जाल्लो आयज आमी ऑक्टोबरांत पावले आसा. सो आमी पावस येतलो आनी म्हणून कामां जर दवरली जाल्यार ही कामां फुडें वचना. सब स्टेशन जे आमचे सारेगांव आयला एका 350 कोटी म्हणून आमी हे सब स्टेशन हाडला आनी हेजो फायदो आमच्या लोकांक जर जावपाक जाय जाल्यार आमकां तें अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक लागून 2.5 मिटराची ट्रेंच मारची पडली त्याच रोडार. फुडें वचून 15 MLD प्लांट जो आमी फुडें दिसांनी उक्तावण करतले हेची सुद्दां पायपलायन म्हणजे आमी तिलारीच्या ग्रो वॉटर वयर हाडला आमच्या आयडीसीचो प्लॅटो जो आसा तेजेर आनी हेजे कडल्यान प्युरिफाय जावन जर हें उदक लोकां कडेन पावयतले आमच्या तिलेन गांवांत आसूं आमच्या सालेगांव गांवांत आसूं निल्ला आसूं रेस मागून आसूं जाल्यार आमकां एक पायपलायन घालपाची गरज आशिल्ली. सो ती रो वॉटर पायपलायन आमी भितर घातलेली आसा. आमी जे सबस्टेशन आयला हेजे 2.5 मिटर कितें एक एक केबल हेजे व्हडले आशिल्ल्यान ते 2.5 मिटर ट्रेंच करून केबल घातलेले आसा आनी आतां जी पायपलायन लोकां कडेन पावपाक जाय टाकयेक पावपाक जाय ती पायपलायन आमी थंय घालपाची म्हणजे घालून कंप्लीट जाल्ली आसा. हें करता आसतना आमकां दिसलेलें की आमकां आनी 15 दीस मेळटले आनी मे म्हयन्याच्या भितर आमी रोड कंप्लीट करतले. आमचे प्लांट रेडी आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आशिल्लो पूण पावस ज्या तरेन वादळ आयलें आनी 15 दीस पयलींच पडलो त्या हितून आमकां कांयच तें काम कंप्लीट करपाक मेळूंक ना. पूण आयज आमी परतूनय पावस कमी जाल्लो आसा. फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर आमी परतो हॉट मिक्सिंग रस्तो आनी ह्या फावटी आमी हॉट मिक्सिंग जो रस्तो करतले तो प्लॅन केलेलो आसा. प्लॅन म्हणजे तेका पयलीं कितें जातालें की वयरच्यान उदक एक हें डोंगर आसल्या कारणान भरपूर उदक येता आनी तें उदक म्हणजे तेका ड्रेन सायडीन नाशिल्ल्यो म्हणजे आमी ड्रेन सारक्यो जायल्या ड्रेन केल्या थंय क्रॉस ट्रेनी करपाच्यो आसा थंय क्रॉस ट्रेनी केल्या रस्तो परतो व्हांवून वता थंय पेवर्साचें आमी प्लॅनिंग केलां. सो वेल प्लॅन आमी ते सगळे रस्ते केल्या हे फुडल्या म्हाका दिसता 8 ते 15 दिसां भितर आमच्या गांवांत मेळटले. पूण हेच्या बरोबर आमकां कळपाकूय जाय पूण जे आमचे उदकाचो इशू आशिल्लो हो सॉल्व जाल्लो आसा. लायटीचो इशू आशिल्लो हो सॉल्व जाल्लो आसा. रस्ते इंटरनल सुद्दां आसा हांव येता आसतना म्हाजे पी अक्षय हांगा भरलेले आसा की जवळ जवळ 7 टेंडर आयज जाल्लेले आसा. म्हणजे उरल्या ते सगळे 100% रस्ते कंप्लीट करपाची म्हाजी जबाबदारी म्हणजे जिल्हा पंचायत मेंबराची जबाबदारी म्हणजे पंचायत मेंबराची जबाबदारी. तुमी आमकां निवडून दिला आनी 5 वर्सांत आमी तुमचे मॅक्सिमम कामां जी आसा आनी फूल फोर्सान जी कामां आसा आमी कंप्लीट करतले.
आमच्या हितून लग्नाचो हॉल नाशिल्लो. आमची भुरग्यांनी जर फाल्यां लग्न करतना आमकां एक तर शुक्र वचचें पडटालें, एक तर पणजे वचचें पडटालें, एक तर म्हापशा वचचें पडटालें. पूण आयज हांव गर्वान सांगूंक शकता की तुमच्या आशिर्वादान आमी आमच्या टिमीन एक व्हडले बऱ्यांतले बरें हॉल, ताका म्हणटा आसतना 950 म्हणटा पूण 1000 वयर ते हितून एसी हॉलान जातले आनी ते आमच्या गांवांत, आमच्या पिलेन गांवांत येतले. पिलेन पंचायत खरंच बरें, म्हणजे सगळ्या पंचायती भितर पिलेन पंचायत खरंच बरें काम करता. आणि हे काम करता आसतना आमी सुद्दां कशें कशें ते पंचायतीक आमचे कडल्यान सपोर्ट मेळटलो, सरकारा कडल्यान सपोर्ट कसो मेळटलो हे आमी पळयत आसा. आणि हो इनॉग्रेशन जे आसा आमकां सीएमान सांगला की ह्या फुडल्या 10 तारखेक म्हणून एक फावटी 10 ते 15 तारखेच्या भितर ही सगळी कामां आमच्या पिलेन गांवांत कंप्लीट जातली. सो फक्त सांगपाचो इतलोच उद्देश आशिल्लो की तुमकां कळपाक जाय की हे करता आसतना म्हणजे रस्तो फुटलो पूण कित्याक लागून फुटलो हें आमकां कळपाक जाय. वेस्ट मागीर जेन्ना हेजो उदकाचो इश्यू उलयतालो, पिल्यांनी तो इश्यू आसा, पयलो 15 MLD प्लांट आमी जालो कंप्लीट जालो काय आमकां म्हणजे 24 तास न्ही पूण गॅरंटीन सांगता तुमकां की 6 ते 7 वरां, 5 ते 6 वरां तरी आमकां उदक एवरी डे डेली मेळटलें. आनी 15 MLD प्लांट जो आसा तो फक्त आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक मॅक्सिमम उदकाचो फायदो जातलो. सो आमी जेन्ना तुमचे कडेन आयिल्ले आनी आमी तुमकां सांगलेलें की रस्त्याचें, उदकाचें आनी लायटीचें जे इश्यू आसा आमी आमच्या गांवांत सॉल्व करतले आनी हें आमी केल्लेलें आसा. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद अजय बाईन सांगला, संदीप बाईन सांगला अशें तुमच्या आशिर्वादान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तुमकां लागून काम करपाक. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी युनायटेडली एक टीम म्हणून काम करता. हांव आशा दवरता की हेजे फुडें सुद्दां जी कामां आसतली आमी टीम म्हणून आमी कंप्लीट करतले आनी फुडें सुद्दां तुमचो आशिर्वाद आसा तो आशिर्वाद तुमचो आमकां सदांच मेळटलो इतलें सांगता. आनी एकदां तुमकां दसऱ्याच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. त्या कामाक जिल्हा पंचायत जो आमचो आमदार आम्ही सगळे एक टीम म्हणून काम करता आणि टीम म्हणून काम करता आसतना तुमचो सगळ्यांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळटा आनी सपोर्ट आमकां तरेकवार जो डेव्हलपमेंट आसा आमच्या गांवांत तो आमकां करपाक मेळटा. म्हाका 4 पंचायती लागता, पिलेन, सांगोंडा, रेस मागूस आनी नेरूल. हे 4 पंचायतीन जितली देवळां आसा कसता 100% साऊंड सिस्टम दिवपाचें काम हांवें केल्लें आसा. जावं ते कॅमेरा आसूं, जावं ते कदेले, जावं गणेश विसर्जनाची शेडी, जावं देवळाचे खंय खंय आसा शेडी, जावं आमचे रामनगराला भटजीचो रूम, आमचे हनुमान टेम्पल बेरा थंयसर हॉल, धाकटे हॉल, अशी तरेकवार कामां म्हाका करपाची संदी गावली आनी फक्त 2.5 वर्सान म्हाका संदी गावली तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी आमचो आमदार आसा त्या आमदाराच्या सपोर्टान. आमदारान एक विश्वास दवरून म्हाका जिल्हा पंचायत म्हणून म्हाका काम करपाची संदी दिली. पूण हांवें कारण ताणें म्हाजेर विश्वास दवरलो, त्या विश्वासाक हांवें फुडें वचून जी म्हाजे कडेन कामां घडटा ती करपाक मेळ्ळी. आमची पंचायत सगळ्यात बरो डेव्हलपमेंट गांवांत करीत आसा. जावं ती गोशाळा, जावं ते पिकॉक गार्डन, जावं ते दुसरे आमचे ग्रीनलँड, अशी तरेकवार जी कामां आसा ती आमच्या पिलेन गांवांत करीत आसा. हे तुमकां आनी खंयच्याच पंचायतीन तुमकां पळोवपाक मेळचें ना. जावं ती गोशाळा तुमकां खंयच्याच पंचायतीन पळोवपाक मेळचें ना जी फक्त पिलेन पंचायतीन आसा आनी ती करून दाखयल्ली आसा. आम्ही खुबशी कामां करता आसतना खुबशे क्रिटिसायज करपाचे लोक आसा. थोड्यांक कितें तितलें धंय दाखयलें तें खाणें दिसता तें करपाचें आसा. कालूच कोणें तरी गोशाळेन कोणें तरी एक व्हिडिओ केलो की गोरवां खाण ना आनी कितें ना म्हणून एक व्हिडिओ केलो. तो अजयानूय ताका उत्तर दिल्लें आसा. हांवें आयज म्हाका तो गावलो ताकाय उत्तर दिल्लें आसा. हांवें ताका सांगलेलें आसा तूं फक्त 4 गोरवां पोस, तुका कळटलें की कशी सेवा करपाक जाय म्हणून. ती हांगासर 100 गोरवां आसा आनी पंचायत तेजी सेवा करता आनी ताका काम करपाकूय मनीस दवरलेले आसा म्हणून सांगलेलें आसा. आमी हे सगळें करता आसतना तुमचो सगळ्यांचो मोठो सपोर्ट आसा. तुमी आमचेर विश्वास दवरून आमकां जावं जिल्हा पंचायत जावं आमचे पंचायत जावं आमचो आमदार आमकां निवडून दिल्ले आसा आनी आमकां निवडून दिल्या उपरांत तुमकांय कितें तरी तेजें दिवपाचें आसता तें आमी दिवपाचो प्रयत्न करीत आसा आनी करता. हेच्या फुडें सुद्दां तुमचे कडेन मागता असो तुमचो सपोर्ट, तुमचो आशिर्वाद आमचेर दवरा आनी जी फुडलीं कामां आसा
ती आमकां करपाक जाय आनी करतले अशें म्हणटा हांवें 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.